काही दिवसाआधी गोयात नाल्लाचे दर बरेच वाढिल्ले। अजूनही काही प्रमाणात ते तसेच असतात। हे मोल सामान्य मनशाक परवडना। पाडेलींचो उणाव आणि नाल्लाच्या भाटांच्या उणावाक लागून गोयात नाल्लाचे उत्पादन उणे जाले आसूं येता। हाका लागून गोंयकारांक आयात केल्ल्या नाल्लांचे निंबून रावचे पडटा, म्हणून नाल्लाचे दर परवडना। देखून सणा परबा वेळार वाडपी नाल्लांची मागणी पळोवन गोंय सरकारान शेजारच्या कर्नाटक राज्यांतल्यान नाल्ल विकत घेतिल्ले। पूण आता बेगीनूच गोयात नाल्ल पाडटले आणि ते सोलून बाजारात विकपाक हाडटले। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां येवकार। गोयात 50% नाल्लांची पिकावळ तयार जाल्या। 2 सप्तकां भितर गोयात नाल्ल पाडटले आणि ते सोलून बाजारात विकपाक हाडटले। दसऱ्या पयलीं गोयात नाल्ल तयार जावन बाजारात पावले उपरांत नाल्लाचे वाडीव दर स्थिर जातले, अशी माहिती गोय फलोत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाय हांणी दिली। महामंडळान कर्मचाऱ्यांक बाजारात वचून नाल्लांचे दर तपासपाक सांगले। मेळिल्ले माहिती प्रमाण नाल्लांचे दर आकारा प्रमाण 30 ते 40 रुपया आसा। पावस उणो जाल्ल्यान हे दर सामके स्थिर जाल्यात आणि गिरायकांक थाकाय मेळ्ळ्या। गोयात नाल्लांची 50% पिकावळ तयार जाल्या, तशीच उरिल्ली पिकावळ 2 सप्तकां भितर तयार जातली। नाल्ल माडा वयल्यान पाडून ते सोलले उपरांत बाजारात हाडटात। हे काम नेटान चालू आसा। ताका लागून 2 सप्तकां भितर 100% पिकावळ तयार जातली। हाका लागून दसऱ्या पयलीं बाजारात नाल्लांचो साठो चड आसतलो आणि नाल्ल सवाय जातले। गोय फलोत्पादन महामंडळ आपल्या विक्री केंद्रात अनुदानित दराचेर नाल्ल विकप फुडें चालूच दवरपाचेर विचार करता। पूण हे खेपे महामंडळ फक्त गोंयच्या नाल्लांकच प्राधान्य दितले आणि गरज पडल्यारच हेर राज्यांतल्यान नाल्ल हाडटले, अशें देसाय हांणी सांगले। गोय फलोत्पादन महामंडळान चवथीच्या दिसांनी अनुदानित दरात 1 लाख नाल्ल विकले। हे नाल्ल कर्नाटक राज्यांतल्या शिमोगा वाठारांतल्यान आयात केल्ले। 14, 20, 25 ऑगस्ट आणि 3 सप्टेंबर अशे 4 पावड्यांनी महामंडळान दरेकी 25,000 नाल्ल हाडले आणि चवथीच्या दिसांनी हे सगळे 1 लाख नाल्ल खपयले। डिजिटल माध्यमावरवीं गोंयची गोंया भायली दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भेट दियात www.bhangarbuy.com हे वेबसायटी। भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। तशेंच फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नकात। पळयत रावात भांगरभूंय।